काही भुरगे असे असतात जे विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग स्वतःची ट्रेनिंग सरांच्या बरोबर घेऊन मला रोखडेच ओके धाड भुरग्यांक इनकन्विनियन्स जावपाक जायना एथलीटाक इनकन्विनियन्स जावपाक जायना आनी तो सरांचो तो सपोर्ट आशिल्लो म्हणून आज सेकंड केजीबी खुबशे पयले फावट फ्लायटान भुरगे बसतात खूब बरें दिसता कारण खुबशे वेळार ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळना आनी हे वेळार सुद्दां एथलीट टायर्ड जावचो न्ही कारण गोवा टू मुंबय बाय बसी थंयच्यान वचून आनी एक नागपूर पर्यंत रेल्वे थंयच्यान परत आनी रेल्वे हो सगळो 3 प्रकारचो प्रवास ताका करून एक थकावट जावची न्ही किंवा खूब टायर्डनेस जावचो न्ही म्हणून ह्या वर्सा सरान जें जाता तशें कर म्हणून सांगून तुमी तुमची जो अरेंजमेंट बाय फ्लायट जे छत्तीसगड इज नॉट डायरेक्ट कनेक्टिविटी खुबशे वेळार मेळना ट्रेनींग जर पळयत जाल्यार म्हणून तुमकां सगळ्यांची वेवस्था वचपाची जशी जावपाक जाय हे म्हणून केल्ली आसा आनी सर खुबशे एथलीट आमचे मदीं आसात जे फायनलाक आयले दे हॅव कम्पिटेड वीथ नॅशनल लेवल एंड दे स्टूड फर्स्ट ऑल्सो सो खूब अपेक्षा आमकां इंडिविज्युअल एथलीटा कडेन आसा प्लस फुटबॉल has done very well, hockey has done very well, so I'm sure they will do very well in finals. Honorable Minister स्वतः तुमच्या तसेच आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तितलोच तेंको दिला जो सर सदांच कितें प्रपोजल आमचे आजाय सगळे मांडून सदांच अप्रुवल करून घेवन सरान खूब हातून आमकां सपोर्ट केल्ले आसा कारण एज अ डायरेक्टर हांव केन्नाच काही गोश्टी करपाक वता तेन्ना असो सराचो सपोर्ट आपल्या वांगडा सरान केन्नाच खंयचे गोश्टीक ना म्हणून हें सगळ्यांक खबर आसपाक जाय काणकोणच्यान आयिल्लो भुरगो किंवा वाळपयच्यान आयिल्लो भुरगो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अशेंच जायना जो पर्यंत अशें पॉलिसी मेकींग अशें जर आमकां सपोर्ट आसत जाल्यार खूब बरें जाता आनी येणाऱ्या दिसांक तुम्ही सराचे काही प्लॅन जे आसात एथलीटा खातीर म्हणा किंवा गेम डेवलपमेंट म्हणा युवा डेवलपमेंट हे एनालिसिस तुम्ही एक 7-8 म्हयने पळयतले की सराचे तकलेन कितें प्लॅन आसात तुमकां कशें फुडें काडपाक जाय आनी कशें व्हरपाक जाय फुडें पुराय एक वेगळे तरेचो प्लॅन आमी तयार केल्लो आसा जो एनालिसिसाक तुमकां यूथ डेवलपमेंट जावपाक जाय फुटबॉल गेम कशें फुडें करपाक जाय किंवा बाकीचे गेमी रेजिडेन्शियल सर थोडे आपल्या भाशणान सांगतले चड वेळ हांव घेना सर तुमी आज मुद्दम आज तुमची उर्बा वाडोवपाक आमचे मदीं आसा देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या मार्गदर्शना खातीर फाल्यां आमी हो पुराय कंटिजंट छत्तीसगड धाडटात छत्तीसगड वतले गोंयचें नांव बरें काडटले हेजी आशा दवरता डिसिप्लीन रावून गोंय आमचे भुरगे केन्नाच स्पेसिफिकली ट्रायबल कम्युनिटींतले भुरगे आज स्पेसिफीक नॅशनल लेवलाक वतात नॅशनल गेम लेवलाच्या गेमीक पार्टिसिपेट करपाक वतात सगळे डिसिप्लीन आसात केन्नाच हांवें डिसिप्लीन वागला म्हाका स्वता एक्सपिरियन्स आसा फर्स्ट फेज जाल्यार सेकंड फेज कोणाचीच एक कसलीच कंप्लेन आमकां एथलीट आसूं किंवा सपोर्ट स्टाफ आसून आयली ना म्हाका नक्कीच खबर आसा की येणाऱ्या जो फायनल गेमीक वतले बरे तरेन गेम खेळटले आपलो परफॉर्मन्स दाखयतले गोंय राज्याचें नांव वयर काडटले आनी स्वता खातीर एक नामना मेळोवन घेतले हीच आशा दवरून परत एकदां रमेश तवडकर सराक जांच्या मार्गदर्शनाखाली हो पुराय कंटिजंट आतां आज रातचे सरवतात थोडे आज रातचे थोड्यांची फ्लायट आसा आज रातचे वता अशें करून आज फाल्यां परवां हो कंटिजंट वचपाक लागतलो आनी आज सरांच्या हातानूच तुमचें जें प्लेइंग कीट आसा आनी बाकीचें साहित्य आसा तेंय दिवपाचें आसा सो देव बरें करूं सर आनी सगळ्या एथलीटांक म्हजे बेस्ट विशीस बरें खेळात डिसिप्लीन तरेन खेळात आनी नक्कीच म्हाका इतलो कॉन्फिडन्स आसा वी वील गेट बॅक लॉट ऑफ मेडल्स फ्रॉम छत्तीसगड टू गोवा थँक्यू सो मच आनी गॉड ब्लेस यू ह्या फर्स्ट खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स 2026 जे वयता आनी म्हाका दिसता की हेच्या पयलीं आमी काणकोणा हालींच ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल केल्लो म्हाका दिसता ह्या वर्साचो म्हणजे ह्या इतल्या काळाचो वर्सा बऱ्यांतलो बरो फेस्टिवल जालो तेच्या खातीर आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक एकदम ताळे जाले हांव मानता म्हणजे आमचे जे चीफ गेस्ट आसा जे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर तांचे फुलांनी स्वागत करचें लताकडे मागता की तेंच्यांनी आमचे डायरेक्टर अजय गावडे डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड दी एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर स्पोर्ट्स यांचे फुलांनी स्वागत करचें
ह्या खेलो इंडिया जे टीम धाडपाक वयता रातभर त्रास करता ते आमचे मिस्टर सुमित यांचे आम्हाला प्रिय स्वागत करचे. हांवें सगळे नेहालाकडे मागता की आमचे अकाउंट ऑफिसर जे आमचे इम्पॉर्टंट पार्ट करता ह्या गेमी खातीर तांकां वेलकम करचें. थँक्यू. हांव रिक्वेस्ट करता हांव जेन्ना जशें एथलेटिक्साचे बाकीचे गेमीची नांवां घेता फक्त 5 जाण फुडें येवन किट घेवया रिक्वेस्ट मागता. ओके. किट डिस्ट्रीब्यूट जावच्या पयलीं सरांची मोलाची उतरां आमकां खरंच गरजेची आसा कारण ज्या ट्रायबल स्पोर्ट्साचे अवेअरनेस जाला आनी सर हांव इतलें सांगूंक सोदता की सरान म्हटलें खूब हॉल ऑफ मॅडल म्हाका दिसता खूबच मॅडल आमकां मेळटली अशी आशा दवरता. तुमचो आभार आसतलो. मागता आमचे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर यांच्यानी आमकां गायड करचें. सगळ्यांचे स्पोर्ट्स पर्सनांना नमस्कार. आज आम्ही छत्तीसगड वचपी जे खेलो इंडिया कॉन्सेप्टाचे अंतर्गत ते सगळे आमचे ॲथलीट स्पोर्ट्स पर्सन तांकां बेस्ट विशीज दिवपा खातीर आनी की डिस्ट्रिब्युशन करपाच्या निमित्तान आमचे उपस्थित आसात डायरेक्टर बाबूजी गावडे, खेलो इंडिया संदर्भातले आमचे मुखेली काश्मीर आमचे जे डी बाबादेकर तशेंच राजू बाबा आमी सगळे ॲथलीट्स भोंवून मेळ्ळा. म्हाका दिसता आज बरेचशे जाण म्हाका दिसता कोण केन्ना फ्लायटान गेल्ले आसचे ना. कोण गेले ना केन्ना वचूना फ्लायटान केन्नाच वचूना अशें कशें म्हणून अशें पयलोच एक्सपिरियन्स म्हणजे एक तर फ्लायटान वचपाचो एक्सपिरियन्स, एक तर थंय वचून खेळपाचो एक्सपिरियन्स, एक बरो एक्सपोजर आमकां सगळ्यांक मेळूंक शकता. त्या संदर्भात आमी मातशे एक्सायटेड आसा न्ही आसा मरे एक्सायटेड आसा मरे होच एक्सायटमेंट तुमी दाखोवचो. आज आमी ह्या खेलो इंडिया संदर्भात करता आसतना आमी खूब पॅक म्हणजे आज भारत सरकारान खेलो इंडिया हो जो कॉन्सेप्ट म्हणजे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणजे 2036 ऑलिंपीक हे लक्षात दवरून आसा की हे कॉन्सेप्ट फुडें फुडें रुजू केली आसा आनी ताजो भाग म्हणून आमी ताजेर फुडें आसा. म्हाका दिसता हांव जेन्ना पयलीं टर्म 2012 ते 17 हांव मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळाचेर आमी ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल आमी ऑर्गनायज केल्लो. म्हणजे ताजे कन्सेप्ट अशें आशिल्लो की प्रत्येक तालुक्याक वचून आमी एखादी टीम सिलेक्ट करताले आनी त्या नंतर ताका कोचिंग दिताले. म्हणजे समजा 15 दीस कोचिंग दिताले. कितें सो बरोबर आमचो महेश बाबा आमचो नवी इंडियाचे सगळे टीम घेताले की तालुक्या वताले सिलेक्ट करताले टीम आनी त्या नंतर ताका तातूंतले सादारणशे 20 जे प्लेयर जाले ताणे कबड्डी किंवा खो खो भाग सिलेक्ट केले आसले जाय तातूंतल्यान परत 15 दीस कोचिंग आनी त्या नंतर आमी मेन गेमी खातीर आमी सज्ज आसताले. तातूंत खूब एक म्हणजे फिल्टर जावन आमकां स्पोर्ट्स पर्सन मेळटाले आनी ताजे म्हाका याद जाता की आमच्या ट्रायबल स्पोर्ट्स सेक्टरान जे खेळलेले प्लेयर आसा मागीर लुसोफने गेम्स जाली त्या लुसोफने गेमीक आमचे 3 प्लेयर आशिल्ले. त्या भुरग्यांक इंटरनॅशनल खेळपाचो संदी त्या वेळाचेर त्या मेळिल्ली आसा. आनी आत्ताच्या काळांत आमी पळयता लक्षांत बाबू गांवकर जो आसा म्हणजे ताका खंयच्याच प्रकारचे आमी कोचिंग दिवना पूण तरी सुद्दां बाबू इनबॉर्न ताणें तें नॅचरल टॅलंट आसा तें आमचे वर दाखयलें. नॅशनल गेमीक तो पदरलो आनी आज तो नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर तो पदरता. म्हणजे तोय ट्रायबल आमचो भाव आसा आनी त्यामुळे अशा तरेचे म्हणजे एखादो प्लेयर जो आसा तो केन्ना क्लिक जातो लक्षांत ना. ताका एक्सपोजर दिलें आसत जाय जाल्यार ताजेर फायदो पळयता. म्हणून ह्या सगळ्याचो विचार करून आमी ह्या वर्सांतल्यान म्हणजे एखादो ताका जर आपले स्कील जर सारके नर्चर करपाचे आसत जाल्यार म्हजो बेस म्हणजे कोचिंग सेंटर म्हणजे उदाहरणार्थ जर आंध्र प्रदेशान आसा पंजाब आसा बाकी जागा आसा जाल्यार थंय वचून जर एखादो भुरगो जर आपणें कोचिंग घेवपाक शकता ताजे खातीर आसा की दर वर्साक 3
₹3,00,000 फी ताजे रिएम्बर्स करपाच्या हिशोबानच आमी सरकारान आमच्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट विचार केलो लक्षात म्हणजे एखादो आपले करियर करपाक सोदता आसत जाल्यार ताका कितें कितें स्कोप आसा म्हणजे ताचो विचार करप त्याच प्रमाणे तुमी ताचो फायदो घेवचो आनी म्हाका दिसता तुमकां खबर आसता की खबर ना की हांव एक फिजिकल एज्युकेशन टिचर हांव 10 वर्सां ग्रावंडाचेर आशिल्लो हांव फिजिकल एज्युकेशन टिचर म्हणून काम केलां आनी त्या वेळार स्पोर्ट्साचें म्हत्व म्हाका खबर आसा म्हज्या कडेन शाळा चलता म्हज्या कडेन रेजिडेन्शियल शाळा चलता त्या शाळेंत कितें आसा की जी अनेक भुरगीं आसा ती स्पोर्ट्सान कोणाचो बेस्ट परफॉर्म करपाक बऱ्याच वेळाचेर आमचे कडेन सुद्दां एक वर्सा तर 36 स्टुडंट नॅशनल रिप्रेझेंटेटीव 36 म्हणजे नामी दर वर्सा एक 25-20 भुरगे नॅशनल रिप्रेझेंट करतात म्हणजे अशा तरेचे ऑपॉर्च्युनिटीज आसले भुरग्यांक दिवपाक जाय मेळपाक जाय अंदाज ताजे टॅलंट विकसीत करपाचें सातत्यान प्रयत्न करत आसा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान हर प्रकारचे सगळ्या प्रकारचे सहकार्य तुमकां दिलें वता आनी त्या मुळे म्हाका दिसता तुमचे पेरंट्स एक्सायटेड आसतले बऱ्याचशा वेळाचेर आमचो अडचण जातली की एखादो पेरंट्स जर एकाडेमीक सायडीन जर झुकता आसत जाय जाल्यार तो मातशे आपल्या भुरग्याक फाटल्यान उरता आनी त्यामुळे तुमी आपले योग्य तरेन स्पोर्ट्सांतल्यान करियर करपाक जाय ते करियर करपाक मेळना दिसता आसून तरी करपाक शकना त्यामुळे म्हाका दिसता स्पोर्ट्सांतल्यान खूब मोठे करियर आसा जर एखादो भुरगो म्हणजे टॉप लेवलाचेर गेलो नासता जाल्यार सुद्दां बाकीचे इन जनरल बाकी सगळे गोष्टी करता व्यवहार करता आसतना म्हणजे स्पोर्ट्सान आशिल्लो खंयचोच भुरगो आसा न्ही बेकार करतना ताजें करियर जें आसा तें पळय जावचो त्या लोकांक ताजें स्वतंत्र ताजें डेव्हलपमेंट जाय आसता आनी त्याच प्रमाणे की स्पोर्ट्सांतल्यान एखाद्या मनशाचो एक नागरिकत्व एखाद्या मनशाचो विकास अशा तरेची गोष्टी स्वतंत्र तयार करता त्यामुळे म्हाका दिसता तुमी आज छत्तीसगड वतले आनी थोडे जाण जे पयलेच फावट आसतले त्यामुळे म्हाका दिसता तुमी गोंयचें नांव दवरलें म्हणजे तुमी मॅडल मेळोवचीच पूण तुजे बिहेवियर जी आसा न्ही ती ते बरी मेंटेन करपाक जाय कारण म्हाका दिसता ट्रायबल भुरगो खंयचोच भुरगो असो मिसकंडक्ट करना जे ताजे वेव्हार जे आसता बरे आसता ते वेव्हार तुमी बरे दवरचे आनी जेणे करून जे आसा न्ही तुमी ज्या दिसा 8 दीस 10 दीस रावता आसता ते पूर्णपणे आपणे आपलो हेल्थ मेंटेन करपाक जाय जाल्यार दुसरो आपले बिहेवियर मेंटेन करपाक जाय आनी मेडल मेळोवपाक सातत्यान प्रयत्न करपाक जाय डायरेक्टराचे सुद्दां तांचे दोगूय जाणांचे होप आसा की तुमी जो परफॉर्मन्स दाखयला त्या परफॉर्मन्साच्या हाजेरच तुमचें सिलेक्शन जाता त्यामुळे निश्चितपणे आमी आशा धरता की तुमचे कडल्यान तुमी मेळ्ळो म्हणून तितलें तुमचें नांव करतलें आनी फाटल्यान येवपी जे जनरेशन भुरगे आसात स्पोर्ट्स पर्सन आसात तांकां एक रोडमॅप जो आसा तुमी फिक्स करतले त्यामुळे परत एकदा तुमकां आजच्या दिसांनी प्लस शुभेच्छा दिता सगळ्यांनी बरे तरेन आसा तुमी गोंयांत येवचें आनी त्याच प्रमाणे सगळ्यांचे म्हणजे गव्हर्मेंटाची आमची तुमच्या पॅरंट्सांची सगळ्यांचीच जी आसा ती लक्षात द्या सगळ्या विशया संदर्भात त्याचे म्हणजे जाणीव दवरची अशा अपेक्षा व्यक्त करून या तुमी मोलाची उतरां आनी म्हाका दिसता एक उर्बा ह्या प्लेयरांक आमकां बरें परफॉर्मन्स करपाक दितली आतां मागता एथलेटिक्साचे जे 4-5 प्लेयर्स जे फुडें येवचे आनी मागता आमचे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री डॉक्टर रमेश तवडकर हांणी आमचें टीम प्रेजेंटेशन करचें एथलेटिक्साचे 5 प्लेयर बाबू गांवकर सुरेश फुडें येवचे मानसी आनी देवी कोच्यो
आनी वैभव दोगूय जाणांनी फर्स्ट प्लेस खेळिल्ले बरो बुका आमकां मेडल्साचो. आतां मागता फुटबॉलाचे 5 खेळाडू फुडें येवचे आनी आपले टीम रिसीव करचे. नेक्स्ट हॉकीचे 5 प्लेयर फुडें येवचे. तांकां उर्बा दिवपाक तुमची ताळयांची गरज आसा. ताळयो आनी ताळयांची उर्बा वाडटली आमकां परफॉर्मन्स आमचे गरजेचें. नेक्स्ट weightlifting. weightlifting. And swimming. Swimming team already left. That's why देवी गांवकर जे एथलेटिकाचे कोच आसा त्यांचे फुडें येवचे आनी 2 उतरां सांगपाचें कारण जी आमकां फॅसिलिटीज मेळ्ळी तिका गरज आसलेली तुमचे उतरांनी भायर सरप जाय. देवी गांवकर कोच एथलेटीक. Respected all the dignitaries on the rise and all my athletes, coaches, some personal facilities. I'm nervous. First time I so phase 2 आमची आमी गेल्ली पळय. सो म्हाका दिसता आमचे एथलेटिकान स्पेशली अशी फॅसिलिटी फर्स्ट टायम सगळ्यांची फॅसिलिटी सरान आमकां प्रोवायड केलो बट इट वॉज एक्सिलंट. कित्याक फ्लायटान आमची भुरगीं केन्नाच वचना ती फर्स्ट टायम गेल्या आनी ते गेले नंतर ती आमकां भरपूर बरें गावपाचें एकोमोडेशन आनी जे ग्रावंड फॅसिलिटी सगळी बेस्ट आसली आनी आमच्या भुरग्यांनी बरे परफॉर्मन्स केले आनी म्हाका दिसता आमकां टायम मेळ्ळो प्रॅक्टीस बट दीस टायम ऑल्सो वी आर गेटिंग वेरी गूड फॅसिलिटी ऑलरेडी आमची टिकेट सगळी प्रोवायड केली ती जातली आसा आनी we are going to do the best, sir. So, thank you so much. Thank you. तुमची सगळ्यांची तिकेट रावपाची वेवस्था सगळ्या तांच्या डिटेल आयिल्ली आसा. तुमी खंयच्या हॉटेलान रावतली, कोण रिसीव करपाक आसतलो, तुमचे वचपाची सगळी वेवस्था तेजो नांव जाल्ली आसा सर. म्हणजे सगळ्यांनी तिकेट्स आनी हे धरून रावपाची वेवस्था जाल्ली आसा. आतां फक्त आमी डिसिप्लीन वायज ग्रूप फोटो घेता सो दॅट इट इज अ मेमरी फॉर ऑल ऑफ यू. नॅशनल गेम्साक तुमी स्टेटाक रिप्रेझेंट करपाक थोडी याद म्हणून उरपाक सरा बरोबर ग्रावंडार सारको फोटो मारता. सर फंक्शन काबार जावच्या पयलीं आमचे जे नोडल ऑफिसर आहा तेंच्यांनी वोट ऑफ थँक प्रपोज. आदरणीय रेस्पेक्ट